हांगासर जमलेल्या सगळ्या तियात्र मुख्यांक बरी सांज आवडटा आनी हे नवे वर्स तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी तशेंच बरें जावनी म्हूण देवा लागीं मागता. सगळ्यान आदी हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा तियात्र अकॅडमी गोवा हांचे अध्यक्ष बाब गुरुदास तशेंच सिजर डिमेलो बाब हांकां, कित्याक आयच्या ह्या कार्यावळीक ताणें म्हाका मुखेल सोयरे कशें हांगासर आपयलें आनी ह्या महान 5 कलाकारांचो म्हज्या हातान तांचो भोवमान केलो. खरेंच हांव चड खुशाल, कित्याक हांगासर तुमी पळयतात हे सगळे आमचे सिनियर आर्टिस्ट आनी एक ज्युनियर तांचो सत्कार करता हें म्हाका खरेंच एक भाग. खरेंच तुमकां कालजांतान देव बरें करूं. ह्या 5 कलाकारांक जायते त्रास काडून जायते कोश्ट करून ह्या माचयेर वावर केलो आनी आयज इतल्या वर्सांनी तांच्या कोश्टाचो फळ तांकां तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवान दिलो, एक पावती कशी. कित्याक आमी जाणात आमी तियात्रीस कसले त्रास काडटात ते, पूण आयज म्हाका एकूच दूख भोगता की आयज हांगासर ऑडियन्स खुबूच कमी जालो. खरें म्हटल्यार असल्या कार्यावळीक जायतो लोक आसूंक जाय, कित्याक तांकांय बरें दिसता, तांकांय एनकरेजमेंट मेळटा आनी हाच्या फाटल्यान आतां म्युजिकल शो हांगासर जावचो आसा त्याय कलाकारांक एक उर्बा कशी मेळटा. पूण म्हाका दिसता इन रियलिटी हें चलना. म्हाका थोडेशें कितें उलोवंक जाय जें म्हज्या मनान आसा तें. हांव चड वेळ घेना, कित्याक थोडे म्हणटात टिचरीक संवयच आसता चड उलोवपाची, पूण हांव चड उलोवचें ना, थोडेंच उलयतलें. आयज काल तियात्राक लोक जायना हे आमी तियात्री सगळे कडेन पळयतात आनी बरे बरे तियात्र आसा ताका लोक जायना. पूण कोंकणी फिल्म हावसफूल येतात, जाल्यार हाचें कारण कितें आसूं शकता? खरेंच हाजें जायतें चिंतता. आमी चुकतात काय? आमचे कोंकणी डायरेक्टर चुकतात काय? खंय तरी आमी उणे पडटात काय? आमची नवी पिळगी कित्याक येना कोंकणी माचयेर? कितें तरी आसतलें, पूण आमी सोदून काडचें पडटलें. आमच्या आदल्या तियात्रिस्तांनी आदल्या कांतोरिस्तांनी जायतो वावर केलो. आयच्या ह्या कुशालकायेच्या दिसा खरें म्हटल्यार एक कालजान दुखूय भोगली, कित्याक आमचो एक फामाद कांतोरिस्त यंग चिको बाब आयज संवसाराक अंतरलो. ताची फामाद कांतारां मिलेना, नवरो ही खंयसरूय आयकल्यार आमकां एक उर्बा येता आनी आमी ताका मॅन ऑफ गोल्डन वॉयस म्हणटाली. आनी खरेंच आयज म्हाका खूब दूख जालें सकाळीं हांवें ह्या प्रोग्राम वेचें वो ना, कित्याक हांव जायते फावटी म्हाका तो मेवलो, तेजी भुरगीं मेवली आनी ताणें जायतें योगदान दिलां ह्या कोंकणी माचयेक. ती बावडी म्हापसा रावताली, पूण येवन ती एक फावटी हांगासर मारगांव रावताली, तियात्र जावन रातची खंयसर रावन परत सकाळ फुडें वेताली. खूब त्रास काडले. आनी एक म्हटल्यार आमच्या ह्या कोंकणी माचयेर आतां हालींच तियात्र अकॅडमी घडोवन हाडलेल्या भुरग्यांच्या तियात्रान जायतीं भुरगीं आमच्या गोंयांत जायतो टॅलंट आसा. पूण आमी जर डायरेक्टरांनी बरे तियात्र लोकांक दाखयले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां लोक जरूर जातलो. आमी कोंकणी माची मरोंक दिवची न्हय. 150 वर्सां आयज मेरेन ही कोंकणी माची आसा आनी हाज्याय फुडें आनी 150 वर्सां ही कोंकणी माची उरची अशी म्हजी काळजांतान एक विनंती आसा. पूण आमी ह्या माचयेर रावन लोकांक बरे मोरलाची कांतारां म्हणूंक जाय, तियात्र बरें दाखोवंक जाय, कॉमेडी वल्गर आसूंक जायना. आनी म्हाका दिसता ह्याच कारणाक लागून आमचे तियात्र हांव म्हणना मरोंक पावल्या म्हणून, पूण खूब लोक आमकां उणो जाता. फ्री शो आसल्यार पूण लोक येवंक सोदना. कित्याक इतलीं वर्सां 28 वर्सां ऑलमोस्ट 29 इयर्स हांव ह्या पार्कार आसा आनी तेन्ना म्हाका अजूनय उगडास आसा जुजे रोडाचो तियात्र माऊली आमी ह्याच हॉलान दिसाक 4 शो केल्ले आनी सगळे 4य शो हावसफूल आसले. जाल्यार हो लोक खंय गेलो? ऑफकोर्स आयज जायतो लोक आमचो गोंयकार लंडन थंयसर आसा कामाक पोटाक लागून, पूण तरी आसता आमचे तियात्र मोगी जायते आसात. हालींच सिनियर सिटीजन्स हांणी तियात्र काडलो, इतलो बरो तियात्र. ती बावडी वावर करून इतलो तो तियात्र लोकांच्या फुड्यान हाडलो ताणें. आनी हांव खरेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा विल्मीक शरोना, कित्याक ताणें जायते त्रास घेवन हो तियात्र लोकां मुखार हाडलो, पूण तांकां लोक जायना जालो. ही एक दुखाची खबर, कित्याक आमच्या स्वत्या लोकांनी तांकां उर्बा दिवंक जाय आसली. कित्याक जोसफीन बाय प्लाटिल्डा बाय जेसी
मागीर बाय जोस्फीन ही तेन्नाची फामाद कलाकारां आनी तांकां पळोवंक लोक जायना म्हणजे खरेंच एक दुखेस्त कशी की एक हांव म्हणटा हांव खरेंच हांव पासून सामकें उमेदीन रावलोलें तो तियात्र पळोवंक आनी फर्स्ट शो जेन्ना मारगांव जालो हांव तियात्र पळोवंक गेली आनी खरेंच म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक आमकां जायतें तांचे कडेन शिकोवंक मेळ्ळें. हांव एक हिंदू बॅकग्रावंडांतलें, म्हज्या घरांत तियात्रीस्ट कोणूच ना. हांव हॉलिडेजान फकत थोडीच ते 3 कांतारां ओळ आनी कांतारां रेडिओचेर आयकतालें. आतां कोणूच रेडिओ हात पासून लायना. आनी तेन्नाची कांतारां सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज, रिटा बाय, यंग चिको, आंतोनेट बाय हांची कांतारां लोना बाय आयकोंक एक उर्बा येताली आनी म्हाका दिसता तोच मोग म्हज्या काळजान येवन आयज हांव ह्या कोंकणी पालकार आसा. पूण आतांची कांतारां म्हाका दिसता हांव कांयच कॉमेंट करिना हाचेर, पूण इवन पॉलिटिकल कांतारां पासून इट इज लायक अ बॅक फायरींग दिसता म्हाका. म्हजो सासूपाय सर्गेस्त नेल्सन हांचो एक फामाद ट्रिओ आसलो, एंटनी कॉन्सेप्शन नेल्सन. ताणें जायतीं पॉलिटिकल कांतारां म्हटलीं, सरकाराक तासोन म्हटली, पूण खंयच्याच पॉलिटिशियनाक पर्सनल लायफ वयर काडूंक ना. पूण आतां कितें दिसता, आतां आमी ते एक खंयच्याय पॉलिटिशियन ताजे जाल्यार ताज्याच फाटल्यान भोंवतात, ताजीच कांतारां म्हणटात, ताकाच तासतात आनी मागीर ताज्याच त्या डायरेक्टराच्या तियात्राक ताका चीफ गेस्ट म्हूण आपयतात. हे आमी एक्टर जावन आमकां दूख भोगता. थोड्यांक हांव अशें उलयलें म्हाका वायट दिसत, पूण जे म्हज्या मनान जाळ आसलें तें हांव उलोवन दाखयलें. कोणाकूय वायट दिसता जाल्यार माफ करात. आनी आतां हाज्या फुडें एक म्युजिकल शो हांगासर जावचो आसा. कोणूच आमचो हालचो न्हय. ताणें जायतो तुकूच घेवन हो म्युजिकल शो तुमकां लागून हाडला. आनी बाय क्रिस्टन बाब मिलाग्रीस खरें म्हळ्यार हांव आशेतात, कित्याक हांवें जायतीं वर्सां जेन्ना हांव पालकार आयलें तेन्ना ती पालकार नासली. पूण म्हाका एक सहयोग मेळ्ळो पाश्कोल रॉड्रिगेसाच्या तियात्रान. हांव आनी मिलाग्रीस एका तियात्रान आमी नाचलीं आनी ते सिनियर मोस्ट तियात्रिस्टां बरा एक्टींग करूंक म्हणजे खरेंच हांव अजुनूय म्हणटा आमी तियात्रीस दर एक तियात्राक आमी शिकतात. आमी भुरग्यां कडल्यानूय शिकतात आनी तशेंच आमी सिनियर आर्टिस्टां कडल्यानूय शिकतात. आनी इट इज अ लर्निंग प्रोसेस. स्टेज इज अ लर्निंग प्रोसेस. तशेंच म्हजें टिचींग इज अ लर्निंग प्रोसेस. आमी दिसान दीस भुरग्यां कडल्यान जायतें शिकतात. आनी फावटी सगळ्या भोवमान जालेल्या कलाकारांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आनीक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा गुरुदास बाब आनी सिजर बाब हांकां. ताणें म्हाका आयज हो मुखेल सोयरो हांगासर आपोवन म्हाका हो मान दिलो. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी म्हजीं 4 उतरां आयकलीत म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं चित्राबाई. तियात्रा विशीं